मडगांव पालिकेन हाऊस टॅक्स वसूल करपा खातीर ऑनलायन वेवस्था केल्या. हाऊस टॅक्स ऑनलायन घेवपी मडगांव पालिका गोंयची पयली पालिका. आतां मडगांवकार हाऊस टॅक्स ऑनलायन भरपाक शकतले. पालिका वसूल करता ते सगळे टॅक्स ऑनलायन करचे अशी सुचोवणी उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान केल्या. खंयच्याय बँकेचे क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्ड वापरून पयशे भरूंक मेळटात. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान ऑनलायन हाऊस टॅक्स फारीक करपाचे हे वेवस्थेचे उक्तावण केले. पालिका संचालक एल्विस गोम्स उक्तावणाक आशिल्लो. मडगांव पालिकेक सुमार 45,000 लोकांकडच्यान हाऊस टॅक्स येवपाचो आसा. म्हाका दिसता ही सुविधा अत्यंत गरजेची, कारण आख्खे जगभर ही सुविधा वापरली जाता. पण मुंबई रावता ताणें आपलो घरपट्टी टॅक्स भरी येता, गोंयांनी ह्या राज्यांनी भरी येता, म्हणटकच ना भरपाची कारणां कमी जाता. म्हाका दिसता सगळे नगरपालिका 14 नगरपालिका पहिली नगरपालिका मडगांव म्हणटा. आनी म्हाका दिसता हे पयली सुविधा आहा पळय ती सगळे नगरपालिकांनी येवपाक जाय. आनी हाऊस टॅक्स भरपाकूच न्हू, सायन बोर्ड टॅक्स आसता, ट्रेड एंड ऑक्युपेशन लायसन्स आसता, मागीर भाडें आसता, म्युनिसिपल रेंट आसता, सगळ्या नगरपालिकाक पयशे येवपाचे आहा पळय ते सगळे पयशां खातीर सुविधा आसपाक जाय. ही फक्त घरपट्टी खातीर आहा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक. केप्यां खेळा संकुलांत जाल्ले अखिल भारतीय बुद्धीबळ सर्तींत रितवीज परब वस्ताद थारलो. केपेच्या नवयुग विकास मंचाच्या आदारान केपे तालुका बुद्धीबळ संघटनेन ही सर्त दवरिल्ली. सर्त शेनवार आनी आयतारा 2 दीस चल्ली. This tournament organized by Kepe Taluka was a really good tournament. I enjoyed playing. This all was really good. Winning this tournament was a great thing for me because this was the first time I won a rating tournament. I enjoyed playing, although there was not much competition, but still the players played really well. My target above is to become a grandmaster. गोंयकार नातलांचे तयारीक लागल्यात. घरांनी सजावट सुरू जाल्या. सणाजेलींतल्या कैद्यांनी नातलांची तयारी सुरू केल्या. कैद्यांनी कितल्योश्योच बऱ्यो वस्तू स्वता करून प्रदर्शन आनी विकपाक दवरल्यात. बियॉन्ड बॅरियर्स ह्या संकल्पनेचेर पळयात सणाजेलींतल्या कैद्यांची कला. एक्झिबिशनां केल्लेले आहा हेच्या पयलीं, पण हे आतां स्पेशल आमी क्रिसमसाक लागून एक्झिबिशन दवरलेलें आहा आनी सगळे क्रिसमसाचे आयटम्स डेकोरेशन आयटम्स आहा पळय ते प्लेस केल्लेले आहा. हे आमचे सडा जेलीचे कैदी आहा पळय तेंच्यांनी एका 1 म्हयनो काम केलेलें आहा आनी एका म्हयन्या भितर हे सगळे डेकोरेशन आयटम्स तेंच्यांनी तयार केल्लेले आहा. तेंचो हिडन टॅलंट आमी तेंकां असले उपक्रम दिता आनी तेंचो भायर काडटा. तेच आमचे IG प्रिझन्स आहा पळय तेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केला, सुप्रिटेंडंटांनी सपोर्ट केलेलो आनी आयज आमचे एक्झिबिशन हांगर आमी घातलेले आहा. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.